in wake of events which has occurred in the past few months, past 1 month, we have realized that it is very important for females to do self-defense. Now the society is turned at such a level की जणू एकट्यान आपापले केअर घेवपा जाय, काळजी घेवपा जाय. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट की somebody else will come and defend you, help you out. It is always best to become self-independent. So in view of that, we decided we will train our staff for basic self-defense techniques. And luckily, one of our staff sister Sneha Mandrekar knew a person, knew sir who takes classes for self-defense. So तशें करून आमचे ते प्लॅन घडले आणि वी डिसायडेड टू टेक अ सेल्फ डिफेन्स टेक्निक क्लास. सूरज पराडकर सर ऑल्सो रेडीली अग्रीड, फ्री ऑफ कॉस्ट टू डू एवरीथिंग. So we are very obliged to him, and we are happy that the staff also showed a good response. So finally this turned out well, the program. Everyone was happy कि basic techniques, not very complicated, which they are now aware of, which will help them in the future to defend themselves in case of any untoward incidents. नाव रुची संतोष मांद्रेकर. हांव आतां जाले 12 वर्सां जालीं आतां हांव कराटे करता, मार्शल आर्ट्स करता आनी हांव नॅशनल्स इंटरनॅशनल्स बी खूब खेळिल्लें आसा. हांव मागता जी गोंयाची जी चेडवां आसा ती तेंच्यांनी फुडें येवपाचें आनी तुमी बीन आपले कित्याक सेल्फ डिफेन्स आहा ते तुमी शिकून घेवचें. कित्याक तुमकां मागीर जर कितें जालें जाल्यार कोण आसूं तुमकां आपल्याकूच मागीर आपलेच सेल्फ डिफेन्स करपाक कळटलें. माझे नाव सूरज सुहास पराडकर. हांव 5th डिग्री ब्लॅक बेल्ट होल्ड करता. चॅम्पियन्स कराटे क्लबचो हांव चीफ इन्स्ट्रक्टर आसा गोवा. आमी जो सेल्फ डिफेन्सचो जो प्रोग्राम केलो तितून 40 स्टाफ आशिल्लो. तितून अमंग ऑल गर्ल्स ऑल लेडीज आशिल्ले आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां अप्रोच केलो आनी आमी बेजीक सेल्फ डिफेन्स या कोणी हांगार येयलो जाल्यार ते कशें डिफेन्स करपाक शकतले, कोणी अटॅक करपाक येयलो कशें डिफेन्स करपाचें. आमी ग्रावंड फायटूय तांकां शिकयली, बेजीकूय फायट आमी तांकां शिकयली. सो इतलें बरें दिसता की आमी तांकां ट्रेन केलो. सो ते केन्ना बी अशें कितें प्रॉब्लम जालो ती प्रोटेक्ट करपाक शकता.